नमस्कार आणि तुमकां सगळ्यांक गजाली ह्या कार्यावळीक येवकार। आमी आज एक चित्रकारा कडेन आयिल्ले आसा, चित्रकाराच्या स्टुडियोन आयिल्ले आसा, जाका आमी एकदां रिक्लसीव आर्टिस्ट म्हणिल्ले आसा। रिक्लसीव इतलेच खातीर की तें आपूण फाटल्यान रावता आनी आपले कलेक फुडें दवरता, मुखार दवरता, ताका मुखार वचचें अशें ताजें इच्छा आसता। त्याच नदरेन ताजी कला आज अनेक जाग्यार गेल्ली आसा, म्हणजे जगभर गेल्ली आसा। जगभर लोक ताजी पेंटिंगां घेता आनी जगभर ड्रॉइंग रुमांनी ताजी पेंटिंगां लागिल्लीं आसता। अशे चित्रकारा कडेन आज आमी आयिल्ले आसा, जाका कलेची वेगळे तरेन आवड आसा। म्हणजे तें कविताय बरयता, गायनूय करता आनी एक मल्टी फॅसिटेड पर्सनॅलिटी अशें म्हणूंक शकता। ताज्या स्टुडियोन आज आयिल्ले आसा ते म्हणजे निरुपा नायक। ताजे कडेन उलोवया। निरुपा, तुका येवकार। म्हाका तुजें सुरवेक सांग की तुजी चित्रकलेची आवड कशी जाली? पयलीं कितें जालें, हांव कॉलेजान आशिल्लें तेन्ना स्कुलान तेन्ना हांव खूब पेंटिंगां अशें काडटालें, ड्रॉईंग बी। आनी आमच्या हातून स्कुलान कॉन्टेस्ट आसताले, तातूनय पार्ट घेतालें। मागीर आमचें एक हस्तलिखीत आसतालें तें हांवूच हें करी। आनी घरा आसतनाय बी खूब पेंटिंगां काडी आनी खूब सण अशें कितें कितें आसता तेन्ना हांवूच खूब हें करी, लोकांकूय करून दितालें, हांवूय करी। त्यामुळे म्हाका दिसलें कितें म्हाका हातूनच हें आसा दिसता, अशें कशें म्हाका मनाक अशें दिसलें हें फुडें करीत जाल्यार म्हाका बरें पडटलें म्हणून। हें गांव म्हणल्यार आतां सावयवेऱ्यां? सावयवेऱ्यां, हय सावयवेऱ्यां। आनी सावयवेरें अशें गांव आसा की थंय कोणाकूय थंय कलेचो हें जाता, अशे तरेचें आसा तें निसर्गाचें सगळें ताजें कलाभुमी कशी। हय, आनी थंय कलाकारूय आसा खूब। आनी त्या प्रमाणें सगळ्याचें इन्स्पिरेशन, अशी प्रेरणा म्हाकाय बी आयली आनी हांवूय पेंटिंगाच्या हातूनूच गेलें। म्हणजे तुका इश्कोलान आसतनाच ही आवड निर्माण जाली? हय, तुका चित्रकार म्हणजे आर्ट टिचर आशिल्ले काय? हय हय हय, एक ग्रामोपाध्याय म्हणून आशिल्लो हातून जे कॉलेजांतल्यान GD आर्ट म्हणटा तशें ते करून आयिल्लो। आनी ताणें म्हाका म्हाजें खूब बरें करता तें पळोवन म्हाका खूब प्रोत्साहन दिलें। आनी ताणेंच म्हाका कॉलेजान आसा, कॉलेज जाला म्हणून 2 वर्सां जालीं कॉलेज जावन, विष्णुदास उपाध्याय बी तो आमच्या सावयवेरेचो, तो गेल्लो थंय। ताणें सांगलें तो वता आतां तूंय चल म्हणून, तो 1 वर्स सिनियर म्हाज्याक। आनी तो स्वता आयलो म्हाका कॉलेजान एडमिशन करपाक। म्हणजे सर तुमचे ग्रामोपाध्याय? हय हय। आनी ताणेंच तुका ताजे पयलीं कॉलेज आशिल्ली म्हणून खबर आशिल्ली? आशिल्ली म्हणून खबर आशिल्ली, हय। एक टिचर आशिल्लो कालिदास मराठी, ताणें आपल्या घरा व्हरून म्हाका पटोवन दिलें की तूं थंयच वच आतां म्हणून। नाजाल्यार आनी तूं BA आनी हें करून तुका कांयच फायदो ना, तुज्या हातून ही कला आसा तेन्ना तूं आर्ट कॉलेजाकूच वच म्हणून अशें। आतां फायन आर्ट्साक वचप म्हणजे एक सावयवेऱ्यां रावणारी चली ल्हान आसतना तुमच्या वयाचेर आपूण कलाकार जातली अशें म्हणप, आनीक तूं सांगता ते वेळ जो आसा तो खुबूच पोन्नो वेळ आसा, तेन्ना कलेक तितलो वाव नाशिल्लो, गोंयांत तरी नाशिल्लो। कलेन आमी कितें करूंक शकता ना ना, लोक अशें तुका घरांतल्यान प्रोत्साहन कशें मेळ्ळें? घरांत सगळ्यांक आवड आशिल्ली, पूण तांकां ते जाणा आशिल्ले व्हडले व्हडले आर्टिस्ट आसा। भयण सांगताली तेन्ना पिकासो हें जालो, म्हाका बेगीन हांव इल्लेंशें आशिल्लें, म्हाका पळय पिकासो म्हणून व्हडलो आर्टिस्ट आशिल्लो तो हें जालो। आनी खूब सांगताली, घरान खूब आशिल्ली सगळ्यांक आवड। अशें आसनां रंगयताले आनी ती तोरणां जातालीं जात्रेक, ती तोरणां सगळ्यां पेक्षा बरें कोणें स्पर्धा अशी जाताली कोणाचें बरें जातलें आनी तातूंत ते करताले ते। पूण ताच्या घरान आशिल्लें आमच्या। म्हाजी आवय ग्लास पेंटींग करताली, आनी बरी एम्ब्रॉयडरी करी, अशी सादी पानां फुलांनी, अशें कृष्ण बी तशें करी। त्या खातीर घरान आशिल्लें, घरान कलेची आवड आशिल्ली पयलीं पासून, पूण कोणें अशें हें घेवं नाशिल्लें, प्रोफेशन म्हणून घेवं नाशिल्लें। त्या टायमार खबरूय नाशिल्ली त्या तेंपार। जाल्यार तूं आतां फायन आर्ट्साक गेलें, म्हणजे इश्कॉल जालें तुजें, आनी इश्कॉलाक तुका आवड निर्माण जाली, तुका लोकांनी सांगलें की तूं कलाकार जावंक शकता, तुज्या सरान तुका प्रोत्साहन दिलें, म्हणजे ही एक वेगळी गोश्ट त्या टायमार। आनी तूं नंतर कॉलेजीन गेलें, सावयवेरेचें एक चली, गांवांत रावणारें, कॉलेजीन वचून कंटेम्प्ररी आर्ट म्हणजे मॉडर्न आर्ट किंवा त्या दृश्टीन तुका कसो ताजो फरक जाणवलो? सुरवातीक कशें एडजस्ट केलें तुवें? म्हणजे सुरवातीक हाजी बी पेंटिंगां पळयतालें। एक म्हाजो मामा मुंबय आसतालो, तो हाडून बुकां बिकां दाखयतालो खूब हाजी, अमृता शेरगील, बेंद्रे,
ताजे पिकासोची पेंटिंगां दाखयतालो, सांगतालो ताज्या बद्दल कितें कितें म्हाका. म्हणून अशें हांव कॉलेजान कितें आसतलें आनी कितें तें नकळो आशिल्लें. मागीर जेन्ना गेलें तेन्ना कॉलेजान पयलीं 2 वर्सां फावंडेशन आसता, बेटे ड्रॉईंग आनी तें सगळें आसता. जेन्ना 3rd इयराक पावलें तेन्ना आमकां क्रिएटीव आर्ट करपाचें आसता. तेन्ना हांवें केली म्हाज्या पद्दतीन. देव सर आशिल्लो आनी आमकां वणटीर लायल्ली ती ल्हान ल्हान इल्लीशे स्केचीस, पूण ती पेंटिंगां कशी डिटेल मिनिएचर पेंटींग कशी केल्ली ती लायली आमी थंय. जाल्यार देव सर आयलो लेक्चर दिवंक आनी म्हाका म्हणलेलो, पळयली आनी म्हणलेलो एकाच आर्टिस्टाक आजून कळ्ळें म्हणलेलो की क्रिएटीव पेंटींग म्हणजे कितें. आनी तेन्ना म्हाका तें प्रोत्साहन कशें मेळ्ळें. तातूंतल्यान करीत गेलें हांव सदांच अशें म्हणजे बरी म्हणली लोकांनी सगळ्यांनी म्हणजे आर्टिस्टांनी. एक दीस प्रिंसिपलान म्हणलें, लक्ष्मण पै उलो केलो. लक्ष्मण पै प्रिंसिपल आशिल्लो? हय हय, आर्टिस्ट म्हणून उलो केलो म्हाका. तेन्ना मात म्हाका खरो आनंद जालो की जावं म्हाज्या हातींतल्यान कितें तरी जालें म्हणून. जाणा हय, म्हणजे सारकें जालें, म्हणजे आमच्या पद्दतीन जें म्हणटात टॅक्निकल पद्दतीन तें जालें. ओके. आनी कॉलेजीन ओवरऑल अनुभव कसो आशिल्लो? म्हणजे वेगवेगळे जाग्या वयले लोक येताले, कारण अशें कित्याक विचारता हांव, कारण तूं गांवांत रावून शहरान आयलें आनी शहरान एक वेगळे तरेन वातावरण, म्हणजे फायन आर्ट्सचें वातावरण तें खूब आशिल्लें वेगळें की पूण चडशे भुरगे आयिल्ले ते गांवांतले आयिल्ले आमच्या क्लासान. आतां जिलू हरमलकर, मागीर कांबळी, ते सगळे अशे गांवांतल्यानूच आयिल्ले. पूण थोडीं भुरगीं आशिल्लीं तीं शहरांतलीं आशिल्लीं. तांच्या बरोबर ती आमकां सांबाळून घेताली. म्हण तांकां ती आपल्याक व्हडली मनशां पेक्षा आमकांच बरी करी चडशी. हय, तीं भुरगीं. आनी कित्याक तांकां कळटालें की आर्ट बरें आसलें काय ते ती हें करी एप्रिशिएट करतालीं भुरगीं. आनी इंग्लीश म्हाजी कमी बरी नाशिल्ली त्या वेळार, त्यामुळे हांव भितालें खूब. पूण प्रिंसिपल पाटील म्हणून आशिल्लो, ताणें बरी. तूं जॉयन जालें तेन्ना पाटील हो प्रिंसिपल आशिल्लो? ताणें बरें हें केलें. मातशें मातशें करून हांवें म्हाजें सुदारलें आनी जालें मागीर आमकां. तुका तुवें आतां म्हणलें की तूं तुज्या गांवांत आसतना तुमी वेगळे तरेची पेंटिंगां करतालीं, पाटार पेंटिंगां करतालीं, तोरणां करतालीं. आनी तोरणां ही वेगळो प्रकार, पाटार पेंटींग करप वेगळो प्रकार. ताजो तुका कॉलेजीन कसो फायदो जालो? ताजो तुका चित्रांनी कसो फायदो जालो काय? म्हणजे तुजी ही लोककला अशें म्हणुया, ताजो फायदो जालो? कारण तुज्या पेंटिंगांत खुबशी लोककला खूब दिसता, मिनिएचर दिसता किंवा फोक आर्ट दिसता. पयलीं खबर नाशिल्ली. जेन्ना क्रिएटीव पेंटींग शिकयलें आनी करूंक लागली, अशें आमकां लेक्चर दिताले, तेन्ना म्हाका दिसलें तें हांवें यूज करीत भितर जाल्यार म्हाजें बरें हें जातलें म्हणून. आनी दुसरें म्हणजे तुका खबर आसतली, पयलीं हांव निसर्गाचेर पेंटिंगां करतालें, ते मशरूम आनी लोटस. हय, ते हांव येतना वतना म्हाका तें दिसतालें सावयवेरेंच्यान पण हांगा येता तें. आनी ताजो इन्फ्लुयन्स असो जाल्लो म्हाजेर, आनी तेंच म्हाज्या तकलेन वेगळे तरेन काडपाचें अशें म्हणून हांव तेन्ना तें काडी. मागीर ते म्हाका दिसलें कितें ते फॉर्म घालचे म्हणून हाजे फोक आर्टाचे. हय, आनी ते घातले. आनी निळो कलर म्हणल्यार कितें आतां, तेन्ना कितें आशिल्लें, लोक कितें करी, थोडे गरीब लोक ते आमच्या थंयचे, थोडे कलर बिलर हाडपाक जायनाशिल्लें तांचे कडेन. ते कितें करी, फॉर्मां कापताले हाजी कागदाची आनी नीळ घेताले, नीळ, आनी निळीन धरून छाप मारताले निळीन. ते इतले तकलेर इतके सुंदर दिसताले. आनी दाराचेर हे कितें आतां कामाक्षी कोणाचो देव आसा, कामाक्षी प्रसन्न, फाटल्यान निळ्या रंगान ते आनी सिल्वर कलर, इतले तकलेर बशिल्ले सिल्वर कलरान. हय, आनी म्हाजे केन्नाय पेंटिंगान सिल्वर कलर, हय, ते तकलेन म्हाज्या खूब बशिल्ले. म्हणून तो निळोच कलर येतालो परत परत. म्हणून तो डॉमिनेट जालो तुमच्या पेंटिंगान अजून पर्यंत सो आसा. आनी ल्हानपणांतल्यान निळो कलर आवडटालो. अजुनूय कोणें शर्ट सुद्दां निळो घालीत जाल्यार खूब आवडटा. ते सगळे म्हाजे त्या खातीर निळोच कलर येवं लागलो. आनी आवडटा म्हाका, कशेंच बंद करूंक जायना, निळो करपाकूच जाय अशें दिसता. तूं कॉलेजीन आसतना तुका कोण आवडटालो, खंयचो आर्टिस्ट आवडटालो जाचो इन्फ्लुअन्स तुज्या पेंटिंगाचेर आज दिसता? तो डायरेक्टली म्हणा किंवा इनडायरेक्टली म्हणा, खंय तरी टिचर म्हणा किंवा
नावाजलेलो आर्टिस्ट जाका तुमी एक आयडल म्हणून पळयता? तेन्ना जास्त करून कोण पळोवना, तुका खबर आसतली कॉलेज सुरू जावन 2 वर्सां जाल्ली आनी आमकां खंय व्हरनाशिल्ले. आतां खूब फॅसिलिटी आसा, व्हरताले खंय दाखयतात. प्रिंसिपल लक्ष्मण पळय आशिल्लो न्ही, ताजीच पेंटिंगां दिसतालीं, परत परत ताजें एक्झिबिशन जातालें. तो खूब आवडटालो म्हाका. ताजे पेंटिंगाचे इन्फ्लुअन्स खंय तरी तुज्या पेंटिंगान आसूंकूय शकता, हांव ना म्हणिना. तो एक आयकॉनसो न्ही, आनी गोंयचो एक नावाजलो आर्टिस्ट. हय, पूण हांव म्हणटा म्हाका दिसता आसूंक शकता, आसतलो, कित्याक हांवें ताजीच खंय तरी तुजी लायन्स आसता पळय, वेवी लायन्स, खंय तरी ते रिफ्लेक्शन दिसता पळोवपाक. हय, कित्याक हांवें ताजीच पेंटिंगां चड पळयल्लीं आनी मागीर हांवें ती बुकां पळयल्लीं बी. पूण हांव चड करून म्हाजे स्वताचेच हें घालपाचो प्रयत्न करता. केन्ना म्हाका ते दुसऱ्याचे फॉर्म, हांवें खूब फॉर्म हें करून करून तयार केल्ले, म्हणजे ड्रॉइंग इंडिविज्युअल फॉर्म्स आसता.